विलेज पंचायत ऑफ सांकवाड आणि आमचे मदीं आमचे सर सिवरेज कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन तशेंच हांव सराक पयलीं सर कॉंग्रेच्युलेट करता कित्याक ताका सिवरेज कॉर्पोरेशन हें आतां दिल्लें आसा आनी आयज आमचे पयलींच फावट एज अ कॉर्पोरेशन ताका मेवल्लें आसा आनी तो आयज आमचे मदीं हांगासर आसा। तशेंच आमचे गांवचे सरपंच आसा तशें एक्स सरपंच आसा वॉर्ड मेंबर आसा आमचे भाव आनी भयणां आसा ताका तुमी हांगासर आयले म्हणून हांव तुमकां काल देव बरें करूं म्हणटा। आयज सांगपाचें म्हणल्यार ही आमची सुलभ टॉयलेट जो आयज हांगासर आमी इनोग्रेशन केलो आसा सराच्या हातीन आनी हे इनोग्रेशनाक आमी 8 आमचे टॉयलेट आसा 4 वुमन आसतले आनी 4 मेन्स आसतले आनी एक दिव्या एक सेपरेट आसतलो आनी एक तुमकां खबर आसा आमकां ही सिवरेज हो आमचो जो सुलभ टॉयलेट आसा हे आमकां घरचे हांगासर मेन गरजेचो आसलो कित्याक हांगासर जंक्शन आसा हिंगा लोक आमचो भरपूर रावता आनी सगळो तांचो डिमांड आशिल्लो हांगासर जाता तितले बेगीन हांगासर आमचो सुलभ टॉयलेट जावचो म्हणून आयज आमच्या हातान सराच्या हातांतल्यान आमी इनोग्रेशन केलें आसा। हांव सराक काल थँक्यू म्हणटा आनी आतांच हांव सराक सांगतालो बाकीचे जे आमचे 5 आमचे हांगासर टॉयलेट आसा सुलभ टॉयलेट आसा आतां तुमी विचारला सराक तेवूय आमी ऑलरेडी प्रायोरिटी लेटराचेर आमी ऑलरेडी आमी सराक कोडयलां डिपार्टमेंट कोडयलां आनी ताका ऑफिसर आसा तांकांय खबर आसा की आमचे मेनटेन जावपाक जाय जायते आमकां हांगासर आमकां प्रॉब्लम जाता कित्याक आमचे भाव आनी भयण आसा तांकां भरपूर प्रॉब्लम जाता आमकां हे जे टॉयलेट आसा ते क्लीन दवरपाक जाय आनी क्लीन दवरपाक म्हजो एक रिक्वेस्ट आसा सगळे आमचे भाव भयणाक तुमी हांगासर क्लीन दवरपाक जाय कित्याक असो तशें आमी करपाक शकना कित्याक क्लीन आसलें जाल्यार म्हाका दिसता आमी सगळे हांगा बरें दिसतलें आनी आमकां पळोवपाक बरें दिसतलें म्हणून आतां आमी इनोग्रेशन केलां हेजे फुडें तुमी क्लीन दवरचें आनी क्लीन दवरतले म्हणून हांव अशें म्हणटा आनी तुमी हांगासर सगळे आयले म्हणून हांव तुमकां कालजांत देव बरें करूं। तशेंच आमचे जे ऑफिसर आसा सिवरेज कॉर्पोरेशनाचे ऑफिसर आसा तांणी जायते ही फायल फुडें व्हरपाक आमकां हेल्प केलो आसा तांकांय हांव कालजांत देव बरें करूं। आयज कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युन्सी म्हाजे बरोबर आमचो आमदार आसा हातून वाच त्याच प्रमाणे आमची सरपंच पंच मेंबर सगळे जाणां उपस्थित आसा आनी हो जो आयज आमी कन्स्ट्रक्शन ऑफ 8 सीटर सुलभ टॉयलेट कॉम्प्लेक्स हो घेतलेलो आसा आनी म्हाका दिसता हेजो टोटल एस्टिमेट कॉस्ट जो आसा तो 63,20,597 आसा आनी हेजे भितर मेल फिमेल्स आनी दिव्यांगाक लागूनय आमी अरेंजमेंट केल्लेले आसा। आयज सिरवेजीच्या माफतीन सुलभ टॉयलेट जे गरज आसता आनी हो सगळ्यांक एक इम्पॉर्टंट प्लेस असल्या कारणान आमच्या जुवारी नगर हेजी गरज आसलेली आनी आमचो आमदार बाब हातून वाच हो टोटल फॉलोअप करतालो। आयज आमी पळयता जे हिसपान हांगलो आमदार हातून वाच जे हिसपान लोकांक लागून वावर करता काम करता खूब मनानसून काम करता कित्याक हांव ताका सदांच पळयता तेजे भितर एक तळमळ आसा लोकांक लागून आनी तेजें काम चालूच आसा बारीक बारीक विशयाचेर लक्ष दवरपाचें हे एक इम्पॉर्टंट गरज आसा आनी तें काम आमचो हांगलो आमदार करता। आमदारान म्हाका पयलूच फोन केलो आमचो असो प्रोजेक्ट आसा तेजें काम स्टार्ट करूंक जाय इनॉग्रेशन करूंक जाय म्हणून आनी ते प्रमाणे आमी ते डिसायड केलें इमिजिएटली आनी हे करून घेतलेलें आसा। हांव ताका धन्यवाद म्हणटा आमच्या आमदाराक हातून वाजाक कित्याक फूल क्रेडीट ताका वयता कित्याक ते काम करता आनी आमचे आयज सुलभ टॉयलेटचे सगळे ऑफिसर्स आसा हांगा जे आख्खे गोंया भितर सगळे कडेन काम घेत आसा आनी आमी पळयता की खूब कडेन आमी हे फावंडेशन सुलभ टॉयलेटीच्या अंडर घातलेले आसा जे सिवरेज डिपार्टमेंटाच्या अंडर आसा। सो हांव तांकां सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेट करता आनी जे तुमकां हांवें सगळ्यांक सांगलेलें एक सिवरेज कॉर्पोरेशन आसा एक वेरी इम्पॉर्टंट कॉर्पोरेशन हेजे अंडर जे खुबशीं कामां आसा आनी आमकां करून घेवपाची आतांच हांव आमदाराक सांगतालो जे सिरवेजीचे काम तेजे कॉन्स्टिट्युन्सी पेंडींग आसा हे प्रपोज केलेले आसा ते ऑन प्रायोरिटी आमी करून घेवया म्हणून ताका सांगलेलें आसा। ताका सांगला एका प्रपोजल दिवपाक आनी हांव ताका एश्युरन्स दिता की हे प्रायोरिटीचेर आमी कामां आमचे कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युन्सीन बेगीनच्या बेगीना करून घेवया। त्याच प्रमाणे आमची जुवारी नगर आसा हांकांय सिरवेज कनेक्ट करून घेवपाक लागून हांव सगळ्या लोकां कडेन अपील करता रिक्वेस्ट करता
की बाबा सगळे जण सिरवेज कनेक्शन घेवची. जे पर्यंत आमी सिरवेज कनेक्शन घेयना ते पर्यंत ही घाण आमकां दिसतली. सो ही घाण जर आमी क्लियर करतले जाल्यार हे सिरवेज कनेक्शन घेवपाक इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी त्याच प्रमाणे हांव तुमकां सांगता कितें जे सिरवेज कनेक्शन कोणाक त्रास जाता, फायनान्शियली प्रॉब्लम आसा, कनेक्शन घेवपाक जाल्यार आमचे कडेन एप्रोच जाल्यार जाता. आमी तुमकां ती फ्री ऑफ कॉस्ट दिवपाचो प्रयत्न करतले आनी हे तुमकां सगळ्यांक तेच्या लागून रिक्वेस्ट करता की ही कनेक्शनां घ्या म्हणून. कित्याक आयज हे काम करतना हांगलो आमचो सिरवेजीचो आमचो तन्मय जो काम करीत आसा सगळे कडेन ताका हांव म्हणटा की तन्मयान बाकीचे जे हे कॉन्स्टिट्युन्सीचे प्रोजेक्ट जे पेंडींग आसा तेवूय करून घेवचे बेगीनच्या बेगीन. आनी त्याच प्रमाणे आमचे सरपंच मेंबराक त्यांच्या वॉर्डान जो सिरवेजीचो इश्यू आसा तो आमच्या फुड्यान हाडचो आनी हांव तुमकां फूल कॉपरेट करतलो आनी तुमचे कितें इश्यूज आसा ते सिरवेजीचे सॉर्ट आउट करून दिवपाक इमिजिएटली असो कितें मागीर न्हू इमिजिएटली कितें आसा तें ऑन द बेगीनच्या बेगीन तुमकां करून दितलो. तुमकां बाकीचे जे इश्यूज आसा तेवूय तुमी सांगूंक शकता. आनी म्हाका दिसता परत एकदां हांव अभिनंदन करता आमचे हातून वाजाचे कित्याक तेणी हो जे काम हातीन घेतलेलें आसा कितें खरें नीड ऑफ दी आवर आसलेली गरज आसलेली म्हणून त्याने इतल्या फाटल्यान लागून हे काम करून घेतलें आसा. तेच्या लागून हांव ताका देव बरें करता. पयलेलें आसा कितें सगळे कडेन खुबशी गोंयान इवन म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन सुद्दां पयलीं खुबशी सुलभ टॉयलेट आसली कित्याक लोकांच्या घरांनी पयलीं टॉयलेट नासल्या कारणान सुलभ टॉयलेटां खूब आसलेली. आयज चडशी लोक आपल्या घरांनी टॉयलेटी जाल्ल्या कारणान जी खुबशी सुलभ टॉयलेट आसा ती खंय तरी निग्लेक्ट जाल्लेली आसा. बट आयज आमचो प्रयत्न आसा की ही सगळी रिनोवेट करपाची. आतां हांव हातून वाजा कडेन उलयतालो जितली तेच्या कॉन्स्टिट्युन्सी जी सुलभ टॉयलेट्स आसा ती तेणें आयडेंटिफाय करची आनी खंय खंय गरज आसा ती म्हाका दिसता इमिजिएटली ऑन प्रायोरिटी आमी ती रिनोवेट करून लोकांक पब्लिकाक लागून ती ओपन करपाचो हो आमचो प्रयत्न आसतलो.